ग्रुपाचें नांव सासळी खंयच्या गांवचो? जायडवाडा खंडोळा. तुमी हांगा कित्याक म्हणून आयल्या? आमी फुगडी घालपाक आयले. ही फुगडेन तुमकां कसलो आनंद मेळटा? उमेद येता आनी पयलींचे पुरा दाखोवन दवर पारंपारीक. ही वर्सान वर्स जाता? वर्सान वर्स आमकां केन्ना इतली काय म्हणून आमी वाट पळयता. फुगड्यांतले एखादे गाणें म्हणून दाखया तुमचे. जुईच्या झाडा खाली कोणी पेरिला ग बाई दूध भात, कोणी पेरिला ग बाई दूध भात. आषाढी ग एकादशी पाऊस चालला ग बाई पंढरेसी, पाऊस चालला ग बाई पंढरेसी. देवाचे रमा येऊन सांगा गे, देवाचे रमा येऊन सांगा गे, देवाच्या रमानी आता म्हणून सांगला पाग धरून रावा गे, तीळ तांदूळ द्या गे, सत्याचा घाला गे. गोंयांतली तर देशांत सुद्दां गोंयचो जर आमी गोंयची ओळख आमी संस्कृतीक ओळख जर फुडें दवरपाक गेले जाल्यार तातूंत धालो आनी फुगड्यो ह्यो प्रथम क्रमांकाचेर आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या आमच्या संस्कृतीक ह्या कलेक फुडें व्हरपाक लागून जो प्रयत्न आमचे माननीय मंत्री करतात ते खूबच अभिनंदनीय आसा. आणि तुमकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक जो प्रयत्न कला आनी संस्कृती खातें करता ताका लागून ताचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी तांचे आभार मानता. म्हाका हांगा आपल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आनी माननीय मंत्र्यांचे आभार मानता की म्हाका हांगा उलोवपाक एक संद दिली. आनी तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी तुमकां फुडल्या ह्या तुमच्या स्पर्धेक